आयज बिचोले आनी मया मतदारसंघातले जॉयंट प्रेस कॉन्फरन्स आसा अशें सांगलें आमच्या ब्लॉक प्रेसिडेंटान। मेन मुद्दो म्हटल्यार आता ते शेनवारा जे संविधान बचाव अभियान अख्ख्या इंडियेक चालू आसा आनी गोंयांनी 40 जे मतदारसंघ आहा त्या सगळ्या मतदारसंघात आमची जी काँग्रेस पार्टीचे अध्यक्ष आहा ते सगळ्या मतदारसंघात वचून लोकांक संविधाना बद्दल जागृताय आनी जे आयचे दिसा जे सरकार आसा जे बीजेपीचे सरकार सेंटराक आसा आयज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान आमकां संविधान दिला आनी त्या संविधानात आयज जे आमकां जे रायट्स आसा जे लोकांचे रायट्स आसा ते त्यांच्यामुळे आयज आमी आसा आनी ते संविधान असल्या कारणान जे आमचे प्रत्येक समाज म्हणून प्रत्येकात जे बाबासाहेब आंबेडकरान आमकां संविधानान बरोवन दिला ते आयज खंय तरी ते धोक्यान आसा। आयज जर तुम्ही पळयले कितलेशे जे संविधानान आमकां बरयला त्याच्या संविधानाच्या भायर वचून हे सरकार करपाचो प्रयत्न करीत आसा आनी करीतय आसा। तेन्ना आयज जर आयज संविधान वाचोवपाची गरज आसा आनी हेच्या खातीर प्रत्येक लोकांन सगळ्या कडेन अवेअरनेस जावपाची गरज आसा की जे संविधान आमकां दिला आनी ज्या संविधाना प्रमाणे आमचे जे सगळे घडटा ते खंय तरी धोक्यान आसा। म्हणून हे अवेअरनेस करपाक आयज येता ते शेनवारा बिचोले 5 मिटींग आहा आनी आयज बिचोले आनी मया मतदारसंघात हांव आवर्जून जे कोण पयलीं काँग्रेसचे लोक आहा आनी इतरय वर्गाचे लोक आहा ते सगळे कास्ट म्हणून सगळ्यांनी आयज बिचोलेन जे कितें चल्लां सगळ्या लोकांक खबर आसा। आयज गेली 3 वर्सां लोकांनी पळयल्ले आसा जे कितें अत्याचार जे कितें लोकांक धमक्यो हे बिचोले सगळ्या लोकांनी पळयल्ले आसा आनी आयज बिचोलकारांक मयाकारांक एक आमी जेन्ना मांडले आयज आमच्या अध्यक्षा कडेन मांडले की बिचोले कितें कितें चल्लां जे आमी संविधान म्हणटा जे आयज हांगा जे गव्हर्नमेंटाचे जे ऑफिसर आसा हे आहा हेंच्या कडेन आयज बिचोले जी लोकांची जी छळ चल्ला ते आयज बिचोलच्या हांव सगळ्यांक आव्हान करता बिचोलच्या सगळ्या लोकांक जशें मयाच्या लोकांक सगळ्यांक आव्हान करता की आयज तुमी शेनवारा या हो जो कार्यक्रम आसा हो ऑल ओव्हर द गोवा आमचे काँग्रेसचे लिडर प्रत्येक गोंयच्या कानाकोपऱ्यात हे संविधान बचाव हो जो कार्यक्रम आहा हो आमी साजरो केलो वता। तसोच येता त्या 12 तारखेक शेनवारा 5 हो कार्यक्रम संविधान बचाव अभियान हो आमच्या IDC हॉलान बिचोली हो कार्यक्रम 5 साजरो जाता। ह्या खातीर आमचे पार्टीचे प्रेसिडेंट अमित पाडकर तशेंच ऑपोजिशन लिडर युरी आलेमांव तशेंच आमचे प्रभारी गोवा काँग्रेसचे अंजली निंबाळकर मॅडम तशेंच माणिकरावजी ठाकरे तसेच आमचे MP कॅप्टन विर्यातो तसेच अंदोनचे MLA कार्लोस परेरा हे या कार्यक्रमात उपस्थित राहतील। GPCचे जे प्रेसिडेंट अमित पाडकर हे आम्ही पळयता की गोंयांत आयज संविधान बचाव अभियान हे भरपूर कार्यक्रम घडोवन हाडटा। संविधान बचाव अभियानाचे फाटलें कार्यक्रम घडोवपा फाटलें एकूच मत की जे संविधान जे आमच्या लोकांक जाय गोंयच्या जनतेक जाय संविधानाचे जे कितें संविधानान आमचे मांडलेले आसा ते जे संविधाना बद्दल कितें आयकूंक येता थोडेशे गोष्टी आमचे आयकूंक येता हे संविधानाक आमी सांबाळपा खातीर संविधानाचे जे बाबासाहेब आंबेडकरान जे संविधानान बरयलेले आसा हे सांबाळपा खातीर आमी हो लढो काँग्रेसचे सगळे लिडर गोंयचे लिडर हो लढो लडयता। आज मया मतदारसंघात खूबशे डिफिकल्टी आहा खूबशे लोकांक खूबशे प्रॉब्लेम्स फेस करचे पडटा। एक म्हणजे मायनिंग विशय आहा मायनिंग रिलेटेड विषय आहा तो थंयसल्या लोकांची मोठी समस्या आहा की थंयसर लोकांक जॉब ना। आतां जे म्हजे कलिग्स आहा तेंच्यांनी म्हटलेलें आहा की मया मतदारसंघात खूबशे लोकांक शेताचे प्रॉब्लेम आसा शेती जायना शेतांनी उदक घालतलें उदक ना थंयसर कित्याक मायनिंगाक लागून खुबशा लोकांक एफेक्टेड जाता। हो सगळो विशय आयज हांव ह्या माध्यमांतसून या आमच्या मया मतदारसंघाच्या लोकांक विनंती करता की जास्तशे जास्त लोकांनी
ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित राहून आपले जे विचार आहा, आपले जे प्रश्न आसा, आपले जे डिफिकल्टी आहा ते थंय मांडपाची गरज आसा। आणि हो तुमचो आवाज आज आम्ही आमच्या पक्षातर्फे, काँग्रेस पक्षातर्फे आमचे जे ऑपोजिशन लीडर आसा हे प्रश्न तुमचे विधानसभेत जे अधिवेशन जातले तेन्ना हे सगळे प्रश्न तुमचे थंय उपस्थित जातले आणि तेंचेर सुटावो करपाचो आमचो प्रयत्न आसतले। आणि आमच्या काँग्रेस पक्षाचे जे MLA आसा ते हे प्रश्न सोडवपाचे प्रयत्न आपले परीन करतले।